एकाच जर कोरोना झालो तर हे सगळे लोक कोरोनाचे लांब लांब लावले, लांब लांब लावले. लांब लांब का? पंचाकडे जीवायला जवळ पंचाकडे आपापल्या घराकडे हॉटेल असलं पंच होय भीतन काय होयच का? पर्याय पर्याय आहे. पंचायत जबाबदार असेल. गोंय सरकाराक गोंयकारांच्या भलायकेची खंत आसा काय ना हे कोडे मात गोंयकारांकडे सुटना. सरकार एका वाटेन लोकांनी आपली भलायकी सांबाळपाक जाय देखून सोशल डिस्टन्सिंग दवरून वावुरचें असो सल्लो लोकांक दिता आनी दुसऱ्या वाटेन जाहीर कार्यक्रम घेवन लोकांक त्रासान घालता असो आरोप कोरगांव पेडणेचे लोक करपाक लागल्यात. कसलेच सोशल डिस्टन्सिंग दवरिनासतना उपमुखेलमंत्री बाबू उर्फ मनोहर आजगांवकरान पेडण्यांत एक कार्यक्रम करून लोकांक त्रासान घालपाचो प्रयत्न केला. खंय पुराय देश लॉकडावन केल्लो तेन्ना गोंयांत एकूय कोवीड दुयेंती नाशिल्लो. तेन्ना ताका वेचून दिल्ल्या पेडण्यांतल्या लोकांक उपमुखेलमंत्री आजगांवकरा कडेन वेळ नासलो. तो पेडण्यांत दिश्टी पासून पडूंक ना. त्या वेळार लोकांची चवकशी पासून ताणें करूंक ना. आनी आतां शेकड्यांनी कोवीड दुयेंती गोंयांत मेळपाक लागिल्ले आसतनाय पेडण्यांत जाहीर कार्यक्रम दवरून लोकांक त्रासान घालपाचो प्रयत्न तांणी केला. लोकांक कितेंय जाल्यार जबाबदार कोण असो प्रश्न पेडण्यांतले लोक करपाक लागल्यात. मंत्री जाहीर करता एक 5 लोकां वरती जमता न्हू एकठी जावचें न्हू की देवळान आमकां 5 लोकां वरती घेयना भागां बंद देवळां बंद आहात आनी हय आतां 2000-1500 लोक लागीं केले. हे कशें जालें म्हणजे आमकां मारून उडोवपाच्यो गजाली काय ना. एकाच जर कोरोनाचो मनीस आसलो जाल्यार सगळे हे आमच्या अख्ख्या कोरगांव कोरोना जातालो. हेका जबाबदार कोण जातलो? तुमच्या कोरगांवान वास्कोच्यान खूब जाण येयले. खूप जाण येतात येतात वयतात कोण तेची कदरच घेयना. तांकां तुमी विचारले कोरोना आसलो आनी तो हेतूर खंय गेलो जाल्यार आमी सगळे कोरोनाच जालो न्हू. मागीर ताका जबाबदार कोण आहा? कोण जावंक जबाबदार? मंत्री थंय बहान सांगता अमकेच लोक जाय अमकेच बशी सिटार एकाकच बसयता एका सिटार एकाक आनी हय 2000 लोक एकठी जाता. हेचेर काय विचार करप ना. आनी हे पंच जाय ते पंच आपणाक जाय ताका फक्त मताचे आशे घेता चल्ला आनी काय. आज हांगा कोरगांवान आमच्या बाबू आजगांवकर येयल्लो आहा. ताका याद येयल्ल्या 2 म्हयने तो हांगा काय कोरगांवकारांक तोंड दाखोवंक ना कितें ना. आनी तो आयज हांगा येयल्लो आसा की बियाणे म्हणून वांटोवपाक म्हणजे वाडपाक म्हणून येयल्लो आसा. ते बीन कितें 5-5 किलो वाटल्या. सोंपट्यान तेवट्यान 25-25 किलो वाटलेलो हो कोरगांवान 5-5 किलो वाटून लोकांच्या तोंडाक पानां पुसपाक येयला. पानां पुसपाक अक्षरशा. आनी तो म्हणटा तशेंच जाता. तो कितें करता पेडणेकरांक पाव घालतकच पेडणेकर धांवन जाता पळय तशी परिस्थिती करता. आनी आयज लोक हजार लोक आसले हांगा 700-800 लोक आसलो. म्हाका एक सांगा गव्हर्मेंटाक इतकें विचारपाचें आसा हो CM उलयता पळय हांगा लग्न जाल्यार लग्नाक परवानगी ना. तो म्हणटा 25 लोकांनी जावन लग्न करपाचें. मरण कोणाचें जालें जाल्यार थंय वचप ना. ते 25 जाणांनी जावन हें करपाचें. जाल्यार म्हाका सांग बाबू आजगांवकर ह्यो सत्य नासान हें कितें चल्लां हें? त्या मुख्यमंत्र्याक हांव सांगूंक सोदतां हेका मातशें कितें तरी शिकय. तो 2 म्हयने जावन हितून रावलो मडगांवां आनी तो म्हणटालो तेन्ना विचारलें तेन्ना कोरगांव आपूण येना कित्याक कोरोना जातलो म्हणून. आज मडगांव सायटीन वास्को ह्या सायटीन कोरोना जाल्लो आसा. हांव अशें म्हणूंक सोदतां की तूं आज कोरोना घेवन बीन येवंक ना मरे मडगांवसून हांगा वास्कोसून बी. ह्यो प्रश्न व्हडलो आसा की हेच्या पयलीं तूं येय नासलो जालें. आनी बियाणे वाटले ते वाटले कितके 5-5 किलो